जायत तेंकां स्वता कडेन वापरता. सोयेस्कर मोठें चेर कमी जाण लागलोल्यान तुमकां शिंयात, दुडू नासली आनी बोरयान सोडून दुडू नासतना विकतें घेयात आनी न्हेयात आनी फारीक करिनासतना व्हरो देवूळ उक्तें घेयात. सो गिफ्ट जेवण न्हय जेवणाचो शीर तुमी दुडू कित्याक करतात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. सोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतोल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी भासावण्या पोरमोणें हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार कोत्तोलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांव साक्षी करून दवरला. राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं ओळखोनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयताय. तूं ओळखोनांत ती तुमचेशी धांवून येतलीं. जाणें तुका मोहिमेवंत केला त्या सोरेस्पोराक तुज्या देवाक लागून इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंडिता ताका लागून अशें घडटलें. सोरेस्पोर म्हणटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडचीं. ताणें सोरेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. आनी ताणें आपल्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर पोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्हय म्हणटा सोरेस्पोर. जितलें अंतराळ पृथ्वेंतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वांटो तुमच्या वाटां वयर आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां वयर. सोरेस्पोर अशें म्हणटा. अशें पावस आनी बर्फ मोळबाथावन पडटा आनी बेश्टी परतून चोडोनान बोगोर ओप्प्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक जमीन शिंपता आनी सुफोळ कोत्ता आनी किल्लायता. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निरफळ जावन म्हजेशी परतून येवचें ना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायला ते शार्ती पावयता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं म्हणुया. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोरेस्पोर म्हजें बळ ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाबाब. स्पोर म्हजें सान तुमी उदक काडटले. सोरेस्पोराक दिनवासाक व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौटीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जाबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सोरेस्पोराक स्तोत्रां गायात कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकांशेक प्रितुमेचेर तुमी कळयात गाजोयात. सियोनान रावतल्यांनू गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे कडेन तुमचें मोदें खरेंच व्हरतो. जाबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटले.
भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणगे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेला तें हें आमचो बावाट. कोण संवसाराचेर जैत वता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांची गोवायकी एकूच. मनशांची गोवायकी आमी मांडून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबे रावया. Sarvesporak Zui Zui, Sarvesporak Zui Zui, Sarvesporak Zui Zui, Sarvesporak Zui Zui. जुवावान जेजूक आपणाशी येतालो तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. Sarvesporak Zui Zui, Sarvesporak Zui Zui, Sarvesporak Zui Zui, Sarvesporak Zui Zui. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तेन्ना जुआवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिल्यांतान जॉर्दानाशी आयलो, पूण जुआव ताका आडावंक सोदतालो. म्हणून म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सोशी येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खोशी आमी फावो ते परी पाळटल्या. तेन्ना जुआव कबूल जालो. जेजू न्हांवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांतल्यान एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो म्हजो अपुरबायचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या स्नानाची परब समारंभा. गेल्या इतराक आप परगटणेची परब आमी समारंभली आनी आयज ह्योय परब आमकां जेजूचे आसने समाजाक उगडापी करता.
म्हणी बाबा न्हू हे परबेंतल्यान कितें आमकां उगडापें जाता काय वो कितें आमच्या जिविताक लागू करूंक आमकां फावो मेळटा काय हाचेर एके भाशेन बारीकसाणेन लक्ष घालतना एक ल्हानशी कथा तुमचे मुखार दवरता पळय न्हू एक ल्हानशें खंय धाकलें वागाचें पील वागाचो पेटो सदां पळय बोकड्यां बरोबर तो धालो तांचे बरोबर तो वेतालो आनी तांचे बरोबर भोंवता भोंवता तांचे भाशेनूच खंय ताची वागणूक जाली तांचे भाशेन खंय तो रडटालो जशी बोकडी आंबेता ते भाशेन तोय आंबेतालो बोकडी चोरू खाता थंय चोरून सगळे चोरू खाता त्यांच्या भाशेन थंय खंय ओबागाचो पेटो चोरू खातालो बरी बाबा न्हू एका दिसा खंय वाघान येवन तांचेर गरज घातलो टायगर अटॅक्ट आनी तांचें जेन्ना आक्रमण केलें तेन्ना सगल्यो ज्यो बोकड्यो आसल्यो त्यो खंय भिवून आपल्या साडून सगल्या खंय पळोवन गेल्यो पचरत गेल्यो धांवल्यो आपलो जीव साल्वार करूंक आड कुशीक धांवून सामराक भाशेन आडवून तांणी कुशीक वचून आपलो जीव साल्वार करूंक आडावली जाल्यार हे वाघाचे पीर जें आसलें जें तांच्या बरोबर आसलें तांचे भाशेन आसतालें तें खंय सुसेगाद आसलें ही वॉज फियरलेस भिरांत नासली उगेपणान आपले उलयत आसलो बोगडे भाशेन जरी थंय हांबेताली तरी ह्या जाग्यार रावून ताका बिलकूल भिरांत नासली आनी तेन्ना ह्या वाघान खंय ह्या पिलाक वचून विचार केलो तूं हांगासर कितें कोत्ताय आनीक ह्या वाघाच्या पिलाक खंय तर पळोवन ताणें खंय ताका धरलें धरून वयलें आनी उदकाशी थोड्याशी खंय व्हरलें आनी थंय पावतच ताका उदकान खंय ताका दाखयलें दोगांय न्ही पळय आमची तोंडां एकामेकाची तोंडां उदकान दाखयलीं पळय तूं तुजें सारकें म्हज्या सारकें आसा म्हज्या सारकें आसा आनी म्हजे भाशेन दिसताय आनी हें तेगून दाखयले उपरांत खंय त्या पिलाक खंय ताणें उबारून व्हेलें आनी थंय आपल्या सांगाता दवरून ताका जनावरांचे मारून तांचें मांस खावंक शिकयलें आपणा बरोबर एक भाशेन वाघा भाशेन वागणूक करून ताका ती वागणूक ताणें दाखयली आनी भाशेन जे भाशेन ते बोकडे भाशेन रडटाले ते वाघा भाशेन गरजूंक शिकले जे थोवण खाताले ते वाघा भाशेन मांस खावंक शिकले आनी भाशेन ताची वागणूक बरेपणान दाखोळ जाली पण बाबा न्हू कितें आमी हातून पळयता काय ह्या धाकटेशा गांवांत ह्या ल्हानशा ह्या वेगान एक भाशेन आपली ताची किरीत ओळख ताका दाखोळ केली आनी ताचें कार्य वेगळें म्हूण ताका उगडापें केलें बरी बाबा न्हू आयज बावतिजमाचो समारंभ आमी आयज जेजूच्या स्नानाची परब आमी समारंभ धरना आयज आमच्याय बावतिजमाचेर एके भाशेन नदर घालून आनी ह्या स्नानांतल्यान आमच्या जिवितांत जें कितें आमी आपणावंक जाय आनी जियोंक जाय ताचेर उदीक लक्ष दवरूंक एके भाशेन आमकां लागून बरी बाबा न्हू कितें आमी पळयता काय ह्या समारंभे ह्या बावतिजमाच्या देखाव्यान आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना जेजू जोर्दान नदीन स्नान दिवंक जिवांचें स्नान घेवंक गेलो ह्या वेळार म्हणटा स्वर्ग उक्तो जालो स्वर्गांतल्यान एक ताळो आयकूंक आयलो आनीक देवाचो एक पारवो ताचे दिवन सकला दिवन येता देवाचें त्रेक आसणें बाब पूत आनी पवित्र आत्मे त्रेक आसणें हांगासर दाखोळ जाता पण बाबा न्हू हो स्वर्गावयलो थाळो हो असो उद्गार जो आमी आयकला हो म्हजो पूत केरीता पुरबायचो ताचेर सगळें म्हजें दादूसपण दवरलेलें आसा बरी बाबा न्हू ह्या उतरांतल्यान जाणान म्हणटात जाय एक भाशेन दवरलेलें आसा हो म्हजो पूत केरीता पुरबायचो स्तोत्राच्या पुस्तकान आमकां मेळटा हे जेजूचें वर्णन आमकां करून दाखयता शोज हीज आयडेंटिटी देवाचो पूत हो देवाचो पूत हो जो संवसारांत आयला तो देवाचो पूत म्हूण ताचें एक भाशेन खाशेलेपण आमकां दाखोळ करता जाल्यार ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण ही उतरां इजाबादाच्या ह्या कश्टवतल्या चाकराचें जें चित्र आमकां मेळटा 42 चॅप्टरान
तुय एके भाशेन ह्यो कडल्यान आमकां मेळटात कितें दाखोवन करता काय ह्यो तरांतल्यान दाखयता जेजूचें जें कार्य जें मिसांव ह्या संवसारांत जें आसा आनी तें म्हणल्यार ताणें आपल्या कोश्टांतल्यान मरणांतल्यान मनशा कुळाक सोडवून हाडची आनी नवें जिवीत फावो करची पयलीं बाबा न्हू ह्या अवतांतल्यान आमकां हे दोन दाखोवन जातात जीस रिवील्स हिज आयडेंटिटी एंड हिज मिशन ताचे कार्य ताचे खाशेलेपण आमकां दाखोवन करता जाल्यार दुसरे वाटेन ताचे मिसांव आमकां उगडापी करता भयणी बाबा न्हू दर आमी बावतीज घेतलेली आमच्या जिवितान हेंच आमकां एक भाशेन घडून जाता पयली सुवातेर ह्या पवित्र स्नानांतल्यान बावतिजमांतल्यान आमच्या जिवितान आमचें खाशेलेपण आमकां दाखोवन जाता आवर आयडेंटिटी इज रिवेल्ड आनी कितें घडटा काय आमी देवाची किरीत आपणायलेलीं भुरगीं जाता जेजू क्रिस्ताची भाव भयण आमी जाता पवित्र सभेक आमकां वांगडेपण मेळटा पवित्र सभेचे वांगडे कशे आमी देवाचें बरेपण घेता पवित्र आत्म्याचे भरतेन आमकां देव भरून काडटा आनी भयणी बाबा न्हू हे खाशेलेपण एके भाशेन आमच्या जिवितान आमी आपणावन ही खाशेलेपण आमकां मेळटा जाल्यार आमचे हे बावतिजमा वरवीं हे आमी आपणायले उपरांत आमकांय जण एकल्याक हें कार्य आसा ह्या समाजांत आमी जियेतना हे मिसांव एक भाशेन आमी जियोंक आनी कसले मिसांव काय आमच्या जिवितान कसले मिसांव आमी जियोचे काय ते सुवातेर आमी देवाचें आसणें आमच्या जिवितान ओळखून आनी हेंच आसणें दुसऱ्याच्या जिवितान आमी ओळखून घेवची गरज हें आसणें ओळखून घेतले उपरांत आमच्या 2 दिसाच्या वागणुकेंतल्यान जसो आयच्या दुसऱ्या वाचपान बगून जो आमकां सांगता आमी देवाच्या एके भाशेन वाडूंक हो मोग आमी दुसऱ्यांक उगडाप करूंक भयणी बाबा न्हू दर दिसाक आमी दुसऱ्यांचो मोग करून दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय बरेपण हाडूंक आमी वावरूंक हें जावन आसा आमचें जण एकल्याचें कार्य तुज्या भयणी बाबा न्हू जेन्ना हे देवाचें आसणें आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेता आनी हेंच आसणें दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी भोगून आनी ओळखून तांचो आमी खरीत मोग करता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान हें आपुणूय एके भाशेन आमी जियेता भयणी बाबा न्हू हेंच आमच्या जिवितांतल्यान साकार करून दर दिसाक हें आपुणूय आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवन हें आमचें मिसांव आमी साकार करुया बाबा देवान हे भशेन स्वर्गांतान जो ओ थाळो जो आमी आयकलो जेजूक वत दाखोवन ताणें म्हणलें आमच्या जिवितांतल्यान आमी बरें कार्य करता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान पवित्र सभेच्या वांगडी कशे आमी बरें जिवन दुसऱ्यांक एके भाशेन देखीचे नामणे जावंक वावुरता तेन्ना होच देव आमकांय घडये म्हणटलो तूं म्हजो किरीत आपुरबायचो पूत तूं म्हजी किरीत आपुरबायची धूव तुजेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण सगळे आमी विरावया आनी वेळार आमचो जण एकल्याचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उच्चारुया सदमानता देवाक सरपदवीदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो आंकवार मरितान संभोवलो ताणें कोसुसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेला ताका लिखिलो तो मेला मदत देवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सरपदवीदार देवाच्या उजव्यान बसला पितांची मेलनाची मनसुबी करून घेतलो सदमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सस्ताचें जिवीत आमेन आनी ह्याच बाबतान आमचे जण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें अपुरबायेचें आपोवणें
आपल्या जिवितांतल्यान जियोंक आनी दुसऱ्यांक तांचे आपोवणे अपुरबायेन जियोंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर सगळ्या दादोसपणान करूंक आनी रात दीस आपले पोरजे पासत इकमतीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमी जोण एकलीं बापाचें दादोसपण आसलोलीं ताची अपुरबायेचीं भुरगीं. देवान आमच्या हातांनी घातलेलो धर्म परगणेचो वावर खालतिकायेन आनी जबाबदारीन करून आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आयज आमी सांत सुजेवाजाची भोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटना हो भोक्ती वाडोवपाचो वावर करतात तांचे खातीर मागुया. तांणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिकिरीन आनी मोगान करूंक सांत सुजेवाजाची मजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. त्यास क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. बेटोने वेलार आमी गीत घेवया आंग C18 याज्ञिक उंडो समोर पिता. याज्ञिक उंडो समोर पिता आमची मोना समोर पुया. आत्मिक उंडो तयार कोता कांसा आमची तयार कोरया. याज्ञिक ताका नुस्तें वयता आमी आमची चिंबे दोया. क्रिस्ता रोगोत कोण दिता पियोंक आमी आयती जावया. सुर्गीचे वोंतोया सादले मुक्तान मारूंक लागीं सोरया. क्रिस्ता रोगोत पियोन सादले आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया. म्हज्या भयणी भावानूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गीच्या कोनवाड्या बापा तुज्या अपुरबायच्या पुताक परगोट खेळाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवून काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कशी दाखयली आनी उपरांत कुसार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती कशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेठोवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवून वचूं दी. आमच्या सोडवंडारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो.
ओ काय दोन्ही तिचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो जोर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचे तुजे नवे देणे तुवें परगट केले मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरेंच आसा म्हूण आमी स्वत मानूंक स्वर्गांतान तुजो थाळो आयकूंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक केलोय देखताना स्वर्गीच्या देवदूतांचे गायोन संतोषान आमी पृथ्वीर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Darbaraco sorbeis potu, Sorganizacja, Pola tuja wojskowa, Usorgi tuka soj, 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 soj. Sorbes poracinavi, Pieta taka soj, soj. Usorgi tuka soj, 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 soj. बाबा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परीन जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें ही म्हज्या उगड्यासाक करात Bavataco gut porgotuja. Somia Jesu, ami wondo katu, ani ikasit ne pieta. Dikle pati tu vojvovane su, ami tuže moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप लिडे आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलीत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगेन झुजे तिच्या पोथी
bagin Zuzevaz, bagin Francis Chavir, Padavasa bagin Dantan, bagin Don Duta, आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात हा तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकार येवं तुझी कशी सत्ता जाता तुझी संसारांत आसा आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेंत पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवळ सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरोबरशें नोंदरेकता तर आमकां सुदार काकृदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चुरिताय सासनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी ई देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली कोमया वेळार आमी गीत घेवया अंक D9 एक तुजी आज्ञा आमकां
एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो बापा तुजो मोगो केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो बापाच मोगान तुजेरोय ताच्यो आज्ञा सदां पालो आमी तुज्याचे तोल्या तुजी आज्ञा तशींच पालू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो आमकां जागरां तूं मनाय इश्टा इश्टिणींक आपयता तुज्या बापाचे गूण सगळे इश्टा इश्टिणींक उगोटा एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो तुवें आमचो मुखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा
तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Pratuya. कोण वळे बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं कोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें आमी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसी. आमचे मिशन कलेक्शन कॅलेंडर्स तशेंच एनवलप्स हाचें कलेक्शन जालां 1,17,720 रुपया. आयज मिसाची मांडावळ केल्या आगारवड समुदाय तांकां आमचे दिनवास. ह्या सुमारांत मिसाची मांडावळ करूं ह्या परी सोमारा दीस सांत जुजे समुदाय, मंगळारा दीस मदलो वाडो पयलो समूह, बुधवारा दीस मदलो वाडो दुसरो समूह, ब्रेस्तारा दीस मदर तेरेसा समुदाय, शुक्रारा दीस SFX समुदाय, सोनवारा दीस चोपडे पयलो समूह, आयतारा दीस चोपडे दुसरो समूह. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सोदता रेजी मार्टिन डे सिल्वा, आंकवार पूत रेमंड डे सिल्वा आनी जोआनिता डे सिल्वा रावता तेमा आनी सोफिया एलेक्स फेर्नांडीस, आंकवार दू एलेक्स फेर्नांडीस आनी थेरेसा फेर्नांडीस रावता मुंबय. आमचे मदें कसली आडखड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. आमच्या पावलांक उजवाड ह्या पिलार संस्थेचें 2 दिसांक वाचपा पुस्तक तशेंच 2 दिसांक ताचे दिल्ले नियाळ ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटात. आख्खें वर्सभर ही सगळीं वाचपां तातूंत आनी नियाळ घातले आसात. ही पुस्तकां आमचे लागीं आसात, ताचें मोल 150 रुपया. इगोजे भायर घेवन आसात, कोणाक खुशी आसा तांणी तुमी ती घेवची. आमचे फिरगोस पत्र आशिर्वाद हाचेर कोणाकूय तर एड घालूंक जाय जावं बर्थडे
काजाराच्या दिसाचे मरणाच्या उडगासाचे वादी ताणें ऑफिसांत येवन आपले एड 15 जानेवारीपर्यंत हाडून दिवचे फुडल्या सोनवाराक सकाळी मीस सांजे 5:30 वाजता आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घरा वेतना आमी गीत घेवया जुजे वाज बाबा. देवूळ तुझे गालीस बोलीस तू